नमस्कार सोमेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी रेडिओ आणि सादर केल्ले आनी आरजे रॉक वाज आनी वितरायलोले कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हांव सावियो रॉड्रिग्स कॅलिफोर्नियांत थावन एक कविता वाचता. आयचे कवितेचें नांव मौन आनी कवी रेमेजा शावियर डायस गांवान राया साल्सेत गोवा पूण आसता कॅलिफोर्निया USA. तर आयकात. मौन. मनशाचें मौन मोठ्ठें विचित्र, ताचो थाव ठिकाण लागप कठीण. मनशाचें मौन मोठ्ठें विचित्र, ताचो थाव ठिकाण लागप कठीण. सकाळ उदेली तें जागलें, बरें वायट हातून शिजलें. दर एक मनशान हें मौन आसता, केन्ना लागीं तर घडयेकूच वाऱ्यार उडटा. दर एक मनशान हें मौन आसता, केन्ना लागीं तर घडयेकूच वाऱ्यार उडटा. ना ताका पाखठे ना ताका शिडा, उडटा तें आयस पयस कोनशाक कोनशाक. आमी आमच्याच मौनाचे धोनी, पूण केन्ना केन्ना आमी पेल्याचेर निपता. आमी आमच्या मौनाचे धोनी, पूण केन्ना केन्ना आमी पेल्याचेर निपतात. दुसऱ्याचे पाडे विचार मौनान घोळयत आमचेंच मौन विखाळ्ळें कोत्तात. तुज्या मौनाची दोरी तुज्याच हातांत, अशीच ती सोदोळ सोडिनाका. तुज्या मौनाची दोरी तुज्याच हातांत, अशीच ती सोदोळ सोडिनाका. बरे विचार मौनांत खेळयत शांतीची मोगाची बियां ओंप पावला पावलाक. तर आयकुप्यांनी, ही भोव सुंदर कविता जावन आसली मौन आनी कवी रेमेजा शावियर डायस गांवांत राय साल्सेत गोवा. तुमी आयकुप्यांनी ही आयची कविता आयकोली म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी म्हजे दिनवास दिता आरजे रॉक वाज, क्रिएटीव डिरेक्टर बियुला वाज आनी आवाज कम्युनिटी रेडिओ मॅनेजर आली बेग हांकां सगल्यांक तुमकां आनी एक फावट काळजांतान देव बरें करूं आनी देव बरी सांज तुमकां दिवं म्हणटा. आदियोस. मेवचें तर फुडले फावटी हेच कार्यावळींत.